accordingly enforce it. आमचं कन्सर्न कितें रावता उबे हांवें मिस्टेक पडले बिळले जाल्यार ओपन स्पेस होल्डिंग लायन Sir, ma'am, I'm here. Medical cover will be there on 13th and 14th, 24 hours. Also, primary health center is being prepared for that. Your team is seated here. We'll be sitting here. Next to the no, they will not. So, yes. So we'll be stationed here one team. 108 ambulance also will be there. Also PHC will be. Also in case of an emergency, we are asking from an industrial hospital. Okay. यात्रा है 13 तारीख को 13-14। आप किस तरह की प्लानिंग है सर इधर? इसमें प्रॉपर इसका सर्वे किया गया है और जितना भी हो सकता था हमने डिप्लॉयमेंट किया है। अभी फील्ड विजिट की, उसमें जो जो चीज़ें कमी दिखी वो मैनेजिंग कमेटी को, पंचायत को और बाकी के जो और कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको बताया गया। तो विद इन टाइम जो बोला गया है कि सारे के सारे जो कमियाँ हैं उनको पूरा करें और उसके बाद जो हम लोगों का डिप्लॉयमेंट रहेगा उस हिसाब से। अभी हेल्थ के बारे में भी, किस चीज़ के बारे में? हेल्थ लोगों का जो भीड़ रहते हैं बाद में कुछ होता है हेल्थ, उसके लिए एक एम्बुलेंस प्लेस की जाएगी और जिसको भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी उनको वहाँ ट्रीटमेंट। कितना पुलिस स्टाफ रहेगा? पुलिस स्टाफ हमारा अभी स्कीम में है रहेगी, उसमें आपको मैं देता हूँ उसके हिसाब से। पार्किंग में कुछ चेंजेस हुआ है? पार्किंग में ट्रैफिक वाले आपको ब्रीफ करेंगे कि पार्किंग का क्या है और कुछ। सर वेंडर दोनों साइड में रहेंगे? क्या चीज़? वेंडर जो है, वेंडर्स मंदिर के बाजू में। वेंडर्स जो है वो पीछे मेन है आगे की तरफ, उधर रहेंगे। मंदिर के पास मंदिर के पास भी है, वो जो पंचायत ने उन लोगों को दी है उधर रहेंगे। अभी छोटा रहेगा। मंदिर के बाजू में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस रखेगी आप लोग? हमारा पूरा प्रयास है कि जहाँ भीड़ होगी वहाँ हम कम से कम हिंड्रेंस रखें रास्ते के लिए, ठीक है? तो उस तरीके से हम सगळ्यांनी जात्रेक आमच्यो येवचे। ह्या वर्सा मातशें एका गेल्या वर्सा हेका आमच्या शिरगांव जात्रेक मातशें हें जाल्लें, स्टॅम्पेड जाल्लें, त्या खातीर हें मातशें सामकें चड जबाबदारी घेवपाक लायली आमकां, ऑर्डर हें दिल्या। आनी आतां पळय कलेक्टर येवन गेल्या, कलेक्टर, DYSP, SP सगळे येवन गेल्या। सो तांकां आमी सगळें सांगलां कशें कितें करपाक तितलें, आनी तेणीय सांगलां। सो आमकां कसो आमकांय हें थोडे दिलें नॉर्म्स घातले तेणी, सो कशें हें लोकांक मॅनेज करपाचें, सो त्या बद्दल आमी करतले सगळें। दुकानां आसा ती शॉर्ट करतले? हय करतले, सांगलें तांकां। रस्ते भायर सामकी पार्किंग वेवस्था सामकी सुरळीत केल्या सामकी वयले। आनी एक्स्ट्रा आमी थंयच्यान आमच्या ग्राउंड आसा हॉस्पिटला कडेन सायडीन जागो केला। हांगासर CCTV तुमी कितें घालतले? ना, तेणी डायरेक्शन दिला PIक, सो ते करतले ते। सो आमी काय करू, ते सद्या सबज्युडिस आहा, सो तेंचे मदीं आमी पडना। सो ते पंचायत तर्फे तुमी सगळें अरेंजमेंट केल्लो आसा। लोकांक काय प्रॉब्लेम जावची ना। मेडिकल फॅसिलिटी बाबा, मागीर हे आमचे तांकां सगळ्यांक सामकें तशें हें दिवन इंस्ट्रक्शन दिलां सगळ्यांक। गर्दी चड खंयच्या दिसा जाता आनी खंयच्या वेळाचेर? गर्दी म्हणटा ती रथाक चड जाता 14 तारखेक। 14 तारखेक सकाळची फांतोडेचे 5:30 रथ आमचो, तेन्ना एक गर्दी आसता भरपूर। तेन्ना तेणी सांगलें, कलेक्टरान सांगलां ते वाटेर पळय ती फुलां बसता तांकां मातशी तुमी मातशी मॅनेज करा म्हणून। सो आमी तांकां सांगलां, सगळें रिक्वेस्ट केल्या। सो ती आयकल्या, ओके म्हणपाली। एक ती जाली सकाळची जाली, आनी परत मागीर सांजची आसता रथ 8:30 तेन्नाय तांकां सांगलां आमी अशें आहा। आमी मडकय हांगा नवदुर्गा देवूळ आसा थंय आसा, ज्या जाग्यार हांगा 13 आनी 14 तारखेक हांगा मडकेची जात्रा आसा। आनी ते जात्रेक मोठ्या प्रमाणात लोक जाता, आनी ते लोकांची चड लोक जाल्ल्या कारणान कसलेय अनुचित प्रकार घडो जायना
म्हणून आयज हांगा कलेक्टर आमची सावथगाव कलेक्टर आनी सावथगाव SP हांगा आयज तेंच्यांनी हांगा मडकय देवळा कडेन भेट दिली. ते बरोबर आमचे DYSP बाकी सगळे ट्रॅफिक सेल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची AE बाकी सगळे डिपार्टमेंटाचे हांगा मामलेदार VDO सगळे हांगा आसलेले आनी त्या संदर्भात हांगा दुकानां जी आसा ते देवळा भोंवतणी लायता पळय ती मातशी भायर घेवपा लायल्या आनी जाता तितलो स्पेस देवळा कडल्यान हांगा दवरुपा लायला. कारण शिरगांवचो अशी भीड जाल्ली आनी त्या भीडीक जवळ चेंगराचेंगरी जाल्ली आनी मोठ्या प्रमाणात सबंद गोंयभर एक वर्सभर ही चर्चा चलताली आनी ताकाच लागून अशें खंयचो अनुचित प्रकार घडो जायना म्हणून हांगा सगळे सेफ्टी खातीर आयज हांगा सगळे रुपरेशा ठरयल्ली आसा. त्या भशेन तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा. पुलिसांकूय इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा की कशे तरेन तुमी भीड अरेंज करपाचे आनी दुकानां कितले भायर लावपाची तेणी सगळें सांगलेलें आसा. आयज फर्स्ट टायम दिसता आयज हांगा इन्स्पेक्शन करून अशी हांगा चेंगराचेंगरी जावपा जायना म्हणून तरी सावथगाव पुलिसांनी हांगा मोठ्या प्रमाणात हे घेतले प्रयत्न केले आनी आतां ह्या वर्साक 13-14 जेन्ना जात्रा आसा हे जात्रेक कशी कितें अरेंज जाता ते आतां 13-14 तारखेक येतरी कळटलें आनी मुखाल्ली जर कितें चुकता जाल्यार फुडल्या वर्साक तेंचे आनी कितें सारकें करपाची प्लॅनिंग आसा. पूण ह्या वर्साक जी सिस्टमॅटीक तेंच्यांनी प्लॅनिंग केला त्या प्लॅनिंगनुसार सगळे काही व्यवस्थित जातले अशें दिसता. गोमंतक TV खातीर मडकयच्यान एकनाथ खेडेकर.